हे चारही भाग सेशनाचे. सो तुमकां पुरा जेन्ना स्वागत आसा तुमगेले आशीर्वाद मागून किंचित रूपार सेवा करता आसत भाग्य दिता आसत ते ताजे खातीर कृतज्ञ आसा. सो एक प्रार्थना करून ह्या सेशनांतू मुखार वचूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. आराध्यो भगवान् रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवतप्रमाणममलं प्रेमाभुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्राधराना परः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः. स्वामी मत्स्य भीमाले विषय येदोळ ते 3 सेशन्स कव्हर केलेले आसा. लास्ट टाइम आम्ही ते जरासंधा मारलेलो तो विषय पळयलेलो. कशी महाराज युधिष्ठिराक जरासंधाक ते राजसूय की संपन्न करच्या खातीर जरासंध एक म्हणटात पळय एक म्हणटात पळय खोड विषय आशिल्लो की ताका कशी डिफीट करचें म्हूण ताका कशी पराजीत करचें म्हूण कसले की तागेलें इतलें सैन्य आशिल्लें. जाल्यार आमी पळयलें कशी स्नातक जावन अर्जुन भीम आणि कृष्ण तांणी तागेल्या जरासंधाल कॅपिटल सिटी गिरिव्रजा वचून थंय ताणें कितले की रायाल बली करचे असेल तें तागेलें प्लॅनिंग आशिल्लें. आणि त्यांनी पुरा जनान वय कृष्णाक मागून घेतले की म्हाका येवन आमकां येवन तुमी जरासंधाल बंदी दखून सोडका म्हणून. आणि आमी पळयली तांगे लढाई 27 डेज चल्लें. लास्ट भीमाक दिसलें की हाका मारूं जायना म्हूण जरासंधाक. जाल्यार मागीर ताणें कृष्णाला वचून सांगतरी कृष्णान त्या पुरा जरासंधाल विशय सांगून ताका मार्गदर्शन केलें आणि कशी ताका मारी येता म्हूण तें दाखयलें. आणि 28 दिवस अर्जुनान भीमान कृष्णान सांगल्या म्हणकेच कोर न्हू जरासंधाल वध केलें म्हूण पळयता. जरासंध साधारण सुमार नाशिल्लो त्या टायमाचो पुरापशी शक्तिशाली बलशाली तो तो एक दैत्य आशिल्लो. शिशुपाल दंतवक्र तसं राय वै तागेले अधीन जावन आशिल्ली ती. तो एक व्हड विशय आशिल्लो तो जरासंधा मारलेलो. आनी मागीर तागेले जरासंधाल पुता सहदेवाक तो राय करता ती. आनी मुखार आमी पळयलेलें की ते बंदी जावन सोडतरी ते गिरिद्रोण कारागृहांत त्या पुरा जना इतले काळ दखून ताणें बंदी करून दवरलेले त्या पुरा महाराजांक रायांक म्हळ्यार तांणी खावन पिन अशी काळका कुडांत बैसून आशिल्लें तांकां देव येवन दर्शन दिता म्हूण पळयत. देवाल कितले चंद एक वर्णन केलेलें आसा की देवाल चंदाय कसं नाशिल्लें. तांणी कितले की काळ दखून काळका कुडांत आशिल्लीं ती. जाल्यार हिची ते गिरिद्रोण कारागृहाचे एक दिवस बागील ओपन जाताना आमी पळयता तांकां ते तेजस्वी जावन आशिल्लें ते देवालें दर्शन जाता म्हूण 4 भुजा नारायण रुपार कृष्ण तांकां दर्शन दिता. इतले चंद दर्शना विशीं आमी पळयलें. आनी तांणी रोवन रोवन मागीर देवाल्या प्रार्थना करचें आसा. आनी ते प्रार्थना करतरी आमी पळयता की कशी तांगेली ते एक भावना तांणी व्यक्त करता ती. सो ते आमी हांव एक विशय पळयलो की कृष्णान ते म्हणटात पळय एक लेखारी
अ, जरासंधाका फुडें बाद न्ही कसले म्हणल्यार की जरासंध विंगड विंगड जेन्ना दैत्यांक घेवन येत तशिल्लो कृष्णाक मथुराक ताका ताण पुरा जेन्ना हाडलें जेन्ना कृष्ण मान सोडतशिल्लो आनी दोन्ही विशय म्हळ्यार कृष्णाक द्वारका शिफ्ट जाल्लो कसले कृष्ण कसले की ताका ते वृंदावनाक प्रोटेक्ट रक्षण करता आशिल्लें जरासंधान येवन वृंदावना येवन कसले बाद दिवचे न्हय आनी तिनी विशय म्हळ्यार आमी पळयलें की देव केन्नाय तागेले भक्तांक क्रेडीट दिवचे पळयता कृष्णाने जरासंधा मारयत आशिल्लें जावं ना जाल्यार देवाक तागेले भक्ताक भिमाक क्रेडीट दिवंक आशिल्लें सो त्या लेखारी ते एक व्हड विशय जाल्लो म्हूण पळयत आनी हें हांवें पळयलेलें की आमी पॉयंट की कशी कृष्ण ते कारागृहा येवन तांकां रक्षण करता तशींची आमी एक प्रकार हें संवसार भवसागराच्या कारागरांत आसा ती आनी आमी देवाक कलकलीन प्रार्थना केल्यार खंडिताची देव आमगेले रक्षण करता सो त्या लेखार आमी पळयलें सो आतां आमी हाची नेक्स्ट लीला वचया राजसूय यज्ञ संपन्न जातरी आता आमी आज एक दोन राक्षसाल वध तो एक विशय पळोवया मागीर हनुमंता मेळचे तो एक विशय पळोवया सो ते राजसूय यज्ञ संपन्न जातरी मागीर ते गॅम्बलिंग मॅच आसा धृत क्रीडा आनी तातूंत पांडवांक पुरा तांगेले रायट्स तांगेले पुरा राज्य पुरा घेवन तांकां पास वना पेटयता ती आनी आमकां तसं त्या टायमार भिमा कशी कोप येवचे आसा दुर्योधनाल आनी शकुनील ते कार्य पळोवन आनी कशी द्रौपदीक ताणें अपमान करता ती तेन्ना भीमान ते शपथ घेवचे आसा हें घेवचें आसा की हांव 100 कौरव जनांक मारता म्हणून आनी भारी एक नमुने अशें तो एक म्हणटात पळय दृढ जेवन तें व्रत घेता की हांव दुःशासनाल तागेलो हात कट्ट करून तागेले रगत पित्ता म्हणून आनी दुर्योधनाल पांय तागेले जांग भितून घालता कुडकी करून सोडता म्हणून तशी त्या प्रकाराचे भिमान ते कोपान व्रत घेवचें आसा एक पण तागेले म्हणटात पळय वावज ताणें म्हणटा ते कोपान सांगचें आसा म्हणून ताजे मुखारी तांणी वता ती वनाक आनी वताना कितले जाल्यार भिमाल कोप उणी जायना कसले की तागेले मनान ते दुर्योधनालयाची विशय आपास येता म्हूण सांगयता आनी मागीर तांणी जंगला देखून वता ती सो ही काणी आमी आज डिस्कस करचें ते वन पर्वांत येता महाभारताचे सो 3 दिवस 3 रात्री तांणी तेच्या मुखार वता आसता ती आनी आपास ते काम्यक वना लागीं खंय ते ते हिडंबाक मारलेले पळय त्यांची वना लागीं देखून आमी तपास पास जातात आनी एकदम मिड नायट म्हणटा पळय रात्री काळारी तेन्ना म्हणटात पळय एक राक्षस येता थंय म्हूण सांगिल्लें आसा थंय न्ही जेवन म्हणटात पळय तें एरिया अशी आशिल्लें की सादारण म्हणटा कोणीची थंय वच्चे ना तशिल्लीं ती म्हूण कसलें की थंय तें जेन्ना खातेल राक्षस तसलो आसा ती म्हूण जाल्यार पांडव जेन्ना थंय देखून मुखारसून वचूंक आशिल्ले वय आनी थंय वता आसतना मुखारसून येताना भारी एक भयानक राक्षस जावन थंय प्रकट जाता उज्जसी आसता तागेले दोळ्या देखून उज्ज आयल्या म्हणटे जाता आनी तागेले केस म्हळ्यार तांब्या कलराचे आसता खंय आनी भारी एक व्हड भुज जावन भारी एक भिवची तशें तागेलें एक तोंड आसता आनी तो मदें येवन राखता म्हूण सांगता हांकां मुखारसून वच्चें सोडना आनी तागेले 8 व्हड दांत आशिल्ले ते भायर येता आशिल्ले खडगा म्हणके दांत आनी दोळे ते उज्ज येवन माथ्या देखून उज्ज आयल्या म्हणके भारी म्हणटात पळय आनी इतलो व्हड आशिल्लो खंय येद्रा ताका पळयल्यार अशें दिसता आशिल्लें महाभारतांत सांगिल्लें आसा की सुर्या किरणाचें रिफ्लेक्शन मोडार दिसल्यार कशें तें मोड व्हड जावन ते गोल्डन कलराचें तशें एक प्रकार आसा तागेले ते केसू माथ्यां एक प्रकार ते तांब्या कलर ते रिफ्लेक्शन जाता आशिल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तितले एक प्रकाराचे तागेले अ, अ, एक भयानक रूप आशिल्लें आनी तागेले ते विशेश जावन ते सिद्धी वय आशिल्ले ते राक्षसाल्याक ताका तो ते वातावरण अशी करता तागेल ताण आसूच तो एक विशय होडू मात ताण येताना तागेले ते सिद्धी शक्ती ना ते सगळे वातावरण अशी करता की एक प्रकार म्हणटा गुडगुड वेंचसी येत खंय कसन कसन नमुने आवाज येवचे सूर जात खंय आनी म्हणटात पळय कसन कसन की विंगड विंगड विचित्र प्राणी पुरा आकाशात दिसतात खंय आणि पक्षी असल्यारी साधारण पक्षी नाही के कसन कसन आवाज काढतील पक्षी के आणि खंय देखून विंगड विंगड प्राणी येवचे सूर जाता ती आणि कसन कसन आकाशात देखून पडचे सूर जात के म्हळ्यार एक पण त्या भैयान म्हणतात पळय भैयान बोबाट मारतात म्हणतात पळय तसले नमुने पुरा आवाज पुरा आकाशात देखून येवचे सूर जात के
आनी ह्या पुरा जाता आसतना थंयची वनां तशी पुरा प्राणी एकडे तेकडे धांवता ती अशी पुरा म्हणटा आसा आनी एक प्रकार जोर हुंवार पावस आयल्या म्हणगे तें एक वातावरण जाता आनी अशें सांगिल्लें आसा की क्रिपर्स वय सान वाळी वयताय तांगेले खंयची वाळी पुरा ते रुखां सुत्तून आसतात पळय तांणी वय घट्टी धरतात की रुखाक म्हळ्यार त्या नमुने एक भयानक वातावरण जाता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी अशें शेतान ते जोर वार पावसी सूर जाता काळोख तर आशिल्लोच ही जाल्यार हिची म्हणटात पळय पांडवाले तर कसं की एक नाव एक विचित्र जावन आशिल्ली एक तांणी मना लेखन नातिली एक कश्ट सी आयल्या म्हणके जाता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी वर्णन अशें केलेलें आसा कशें की हनुमंताक मैनाक पर्वतान राबयलेलें ताण लंका वताना तशींच हो राक्षसू मदें येवन राबयता म्हणून आणि त्या राक्षसाला नाव किरमिर म्हणून अशें किरमिर राक्षस म्हणटले किरमिरा सो ताणें म्हणटात पळय अशी भयानक दृश्य आशिल्लें तागेलें म्हळ्यार की की कशी एक प्रकाराची कसं करचें म्हूण कळना म्हूण जाल्यार ह्या समयारी आमी देवल ऋषी भाव धौम्य ऋषी तो एक पांडव जेन्ना रोट्टू आशिल्लो कसले की एक टायमार ते चित्ररथ गंधर्व पळय कोणाक अर्जुनान हेल्प केलेलें ताणें सांगिल्लें की तुमगेलो ओट्टू एक कोणाक एक ऋषी मुनी तुमगेलो ओट्टू दवरका म्हूण तो तेन्ना तेन्ना त्या आश्रमात देखून धौम्य ऋषी तांगेलो ओट्टू आशिल्लो आनी हें ते एक प्रकार ते सिद्धी शक्तीन ताण केलेलें ते पुरो इल्युजन्स म्हणटात पळय विचित्र जावन ते माया जालसी ते धौम्य ऋषी कसं की मंत्रोच्चार करून त्या पुरा भस्म करून सोडता म्हणून सांगिल्लें मागीर तो राक्षस मात दिसता येता म्हणून जाल्यार ही तागेली इतली शक्त आशिल्ली तो होडू सानू दोळ होड करीत ताणें म्हणटात पळय एक म्हणटात पळय यमुसी म्हणटात पळय तांकां दिसता म्हणून सांगिल्लें आसा तेन्ना युधिश्टिरान तागेलें सांगचें आसा कोण तूं म्हूण आनी तेन्ना तो सांगता की हांव बकासुराल भाव आनी हिडिंबालो मित्र जावन आशिल्लो म्हगेलें नांव किरमिरा म्हूण अशें तो सांगता काय आनी तो सांगता की काम्यक वन म्हळ्यार हांव हांगा राबता आनी हांव हांगा देखून कोणाक वचच्या भयण कोणाक हांगा कोणी येना ती म्हूण तूं कशें हांगा आयलो म्हूण आनी खंडिता आज हांव तुमकां पुराय जाणां खावन सोडचें आसा म्हूण कसं जाल्यार की म्हाका दोन विशय आसा की म्हगेले ते भावालें भावाक आनी म्हगेल्या मित्रान तुमी मृत्यू केलेलो आसा ताजी म्हाका म्हणटात पळय रिवेंज घेवका ताजी खातीर तुमकां मारता म्हूण तेन्ना युधिश्टीर सांगता की हांव युधिश्टीर पांडू पुत्र म्हूण तागेलें हें करता की आनी पुरा जेन्ना आमी ओट्ट आसा ती भीमसेन आनी पुरा आमी गोत्त आसा की आमी तूं राबचे एरिया देखून पास जाता आसा ती जाल्यार आमकां तूं हांगा देखून मुखारसून वचचें सोडका आमकां तुगे लोट कांय लढाय करता म्हूण ना तेन्ना तो किरमिरा राक्षस हांसता की अरे कसं की भाग्यानच तें म्हणटात पळय ह्याची प्रारब्ध तुमगेली हें म्हणटा की तो राक्षस की तुमी मेगेल्या येवन पावली ती म्हूण म्हाका तुमकां सोदून वचूं म्हूण पळणी म्हूण आनी आनी तागेले तेन्ना म्हणटात पळय तागेले हात्ता देखून पुरा विंगड विंगड नमुने शस्त्रय भायर येतात की किरमिरा राक्षसाले आनी हें पुरा शस्त्र घेवन आज हांव कोणाक भिमा मारूं तयार आसा म्हूण म्हगेले भावा तुमी मारलेलें बकासूर होच न्हू भीम कोण म्हगेले भावा मारलेलें तुमी ब्राह्मण जावन येवन छल करून बकासुराक वय मारलेलें म्हूण सो आत्ता तुका भिमा पळयलें दिसना तुगेले इतली शक्ती आसा तूं कशी मारली की म्हाका दिसता हिडिंबा तसलें आनी हिडिंबा वय न्ही तागेले भयणेलें हिडिंबीकय तुमी तुमी म्हणटात पळय बलपूर्वक म्हूण तागेले लेखारी बलपूर्वक जावन तुमी ते घेवन चमकली ती म्हूण आतां तुमगेलें म्हणटात पळय आतां प्रारब्ध आयल्यार तुमगेलो मृत्यूच समय आयला की तुमी अशी मध्यरात्री समय हांव राबचे कडेन तुमी आयली ती म्हूण सो आज ही हांव तुमगेले रगत पिवन बकासूर आनी हिडिंबाक तांगेले आत्मा तृप्त जावच तशी तसलें हांव कार्य करून दाखयता म्हूण म्हळ्यार तुमी राक्षस जातींतले दोग जन होड जाणां कोणा मारलां तांकां आज हांव बकासुराक आनी तांकां खुशी करता हांव तांकां तुमकां मार न्हू म्हूण हे युधिश्टीर सांगता काय तो कशी अगस्त्य मुनीन वातापीक खावन जीर्ण करून सोडलेलें तशी आज हें तुमकां हांव खावन म्हगेल्या पोट्टा भितर हें सुरे भिमाक खावन हांव जीर्ण करून सोडटा म्हूण आनी युधिश्टीर सांगता की हें साध्य ना म्हूण
आनी जेन्ना म्हणटात पळय हें पुरो उलयता आनी भिमालें पेशन्स चुकता इतलें युधिष्ठिरालें म्हळ्यार युधिष्ठिरान उलोवन घेवचें तें भिमाक तेगेलें ना म्हळ्यार इतले टायम कसले वेस्ट करचो हांव हाका मान सोडता म्हूण आनी तेन्नाचे अर्जून मागीर तागेली गांडीव काडटा म्हूण सांगिल्लें आसा ते युधिष्ठीर फुडले अर्जुना सांगता काय तूं जेवण तुगेली गांडीव यूज करूं नाका म्हूण भिमाक मुखारसून वचचें सोडी म्हूण निजान अर्जुनाने तागेली गांडीवान एक बाणान ताका मारयत आशिल्लें दिसता जाल्यार युधिष्ठीर ना म्हणटा हें भिमाक मारूं सोडी म्हूण आनी भीम वचून सांगता आनी तो सांगता खंय तो म्हणटा आनीक तो गट्टी गट्टी हें म्हणटात पण आवाज करता आशिल्लो आतां भीम सांगता खंय हांव आयला आतां धांवन जावं वचूं नाका म्हगेलो लढाई करी म्हूण आनी गट्टी तागेले ते धोती बांदून दवरले ते गट्टी करून बांदून घेता खंय आनी तागेले हाता पांय अशी मारून म्हळ्यार कुस्ती खातीर रेडी जाता आनी कशी वतात पळय आनी तागेलो होंट चाबून घेता कोपान आनी एक प्रकार धांवन वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी धांवन वता आनी एक अशी आनी एक खंयची व्हड झाड काडता खंय त्या झाडाच पुरा पान अशी काडून सोडता खंय ते पुरा पान काडटा ते झाड आसा पळय पान नातिल्लें झाड ते अशी काण कशी अशी सांगिल्लें आसा कशी इंद्र ते तागेले वज्र उडयता तशींची भीम तें झाड काडून आगेर वयर उडयता म्हूण सांगता आसा जाल्यार त्या राक्षसा आंगार लागून कांय जायना ताका राक्षसाक हें तें झाड उडयलें नाच्यान आनी तागेले तोंडा दुखून आनी उंची येवचें सुरू जाता म्हूण सांगिल्लें आसा मागीर तांणी लढाई करचें सूर करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा तो किरमिरा राक्षस तो वय झाड काडून म्हणटात पळय तो वय झाड काडून भिमा वयर उडयता तशें सांगिल्लें आसा सो अशी तांगे लढाई जाता आसा महाभारतांत उल्लेख केलेलो आसा की वाली आनी सुग्रीवान लढाई करता आनी ते कशें एक नमुन्याचें एक तें पराक्रम दाखयलेलें आसा तशें किरमिरा आनी भिमान लढाई करता आनी वाली आनी सुग्रीवाल लढाई केल्या म्हणके तशी दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा सो त्या प्रकारान हे म्हणटात पळय जाता म्हूण सांगिल्लें आसा लढाय तांगेली आनी ते करता 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 मागीर ते सगळ्यांची वनाच कितले सकट झाड हुमटोवन काण काण आनी म्हणटात पळय एकल्या एकल्या मारता वता ती म्हूण जाल्यार दोगा जाणांक कसं जायना मागीर एक पंथा त्या राक्षसाक भिमा धरून तांडूचे प्रयत्न करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी आनी एक तांणी आनी ताका अशी धरून तागेले दोनी भुजान भिमा कशी कवर करता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार तो व्हड सायजाचे आशिल्लो तेन्ना अशी सांगिल्लें आसा की कशी राहू सुर्याक आनी चंद्राक ग्रहण येता आनी दिसना तांणी तशी युधिष्ठीर आनी विंगड पांडवाक भीम दिसना खंय कसलें की तो ताका फुल्ली कवर करून ताका आलिंगन करून ताका मारूं प्रयत्न करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी भिमाक म्हणटात पळय एक प्रकार ताका एक पण एकदम फोर्सारी ताका क्रश करचें म्हणटात पळय तागेली एक पिट्टी पिट्टीशी करून ताका मारूंक तशी प्रयत्न करता म्हूण जाल्यार भिमाक जाता भिमाल शक्ती अशी आसा की तावय अशी तागेले ताणें जर घट्टी धरले तांचे दुखून सोडोवचे प्रयत्न करता आसा म्हूण आनी हें पुराय लढाई जाता ना भिमाक त्या लढाई विशीं तो मना वचना खंय तागेल्या मनान तो आनिकेची म्हणटात पळय ते दुर्योधना विशय कोप आसा खंय म्हळ्यार हें इतलो व्हड राक्षस आवट लढाई करता आसा भिमाल मनान दुर्योधनू आसा खंय तेन्ना म्हणटात पळय की भीम ते खूप इतलेशील भिमाक की खंयच्याच परिस्थितींत वय तो दुर्योधनाक मारची कशी म्हूण तो पळयत आशिल्लो म्हणून ते अशी उल्लेख केलेलो आसा सो मागीर तांणी लढाई करता करताची भीम म्हणटात पळय ताका राक्षसाक गट्टी तागेली कुर्टा धरता खंय आनी कुर्टा धरून एकदम ताका अशी धरून हालयता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हालोवन ताका ते राक्षसा म्हणटात पळय माथ्या चक्कर येता म्हणटात पळय तशी जाता आनी ताका बोट चुकल्या म्हणके जाता म्हूण ते भिमान केलें आनी मागीर भीम तागेले दोनी हातान ताका अशी कुर्ट अशी घट्टी दाबयता आनी मागीर तो घट्टी घट्टी बोबाट मारता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार ताका भिमान इतले धरलेले पेट्टाक ताका सोडून धांवन वचचें जायना म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मागीर तो ओंक सूर करता आनी ताका एक नमुन्या बोट चुकल्या म्हणके जाता आनी भीम ताका तोगो घाल सोडता मागीर तागेले पांया दिंबेन निजान एक पांया दिंबी तागेले कुर्टार दवरून माड्डयत खंय आनी दुसरी पांया दिंबी तागेले गळ्या माड्डयता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तागेले पुरा बोट चुकतरी तागेले पांय दोन ताका घश्टून घश्टून व्हरता आनी सांगता खंय आतां तूं हिडिंबाक आनी बकासुरा खुशी करता आशिल्लो न्हय आतां हांव तूं काय तांगेल्याका पेटयता म्हूण भीम घट्टी ताका म्हूण पळय एक गुद्दशी दिवन तागेले हरद्यारी ताका मारून सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा सो अशी एक प्रकारान आमी पळयत
भीम तांगेल रक्षण करता पुरा पांडव जनाले आणि हे किरमिरा राक्षसाक मान सोडता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारे हांगा मान जत्तरी किरमिरा रक्षका तांणी आनी मुखारसून वता ती. आणि ही काणी महाभारतांतू येवची केन्ना म्हळ्यार मैत्रेय ऋषीन धृतराष्ट्रा सांगचे काय भीमाल पराक्रम अशें अशें जाल्लेलें म्हणून. आणि मैत्रेय ऋषी सांगता आनी विदुर थंय असता काय. आणि विदुर सांगता काय हांव त्या वनात देखून चमकून गेलेलो आसा आणि थंय किरमिरा राक्षस आले ते देह मृत शरीर हांव पळयलां ते इतलो व्हड मृत शरीर आशिल्लें म्हणून. म्हळ्यार एक म्हणटात पळय पर्वता म्हणकी तो व्हड आशिल्लो म्हणून. आणि अशी पळयताना हें पुरो आयकून धृतराष्ट्राक आनीक भंय करता म्हण ते महाभारता उल्लेख केलेलो आसा. मागीर तशी तांणी थंय मुखार वचून ते द्वैत वना वतात की त्या वना वताना थंय आनीक एक राक्षस आसा म्हूण सांगिल्लो आसा. सो ह्या समयार अर्जुनाक स्वर्गा चमकला की तागेले ते तपस्या करच्या खातीर. आणि आता भीमची म्हणटात पळय एक प्रकार इन्चार्ज आसा म्हूण सांगीत. आणि तेन्ना एक राक्षस येता काही ब्राह्मणाल रुपार आणि द्रौपदीक युधिष्ठिर आणि नकुल आणि सहदेव भिमान नातील तेन्ना तांकां किडनॅप करून व्हरता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो कसं आहे की तांणी केन्नाय पांचशे ओट्टू आसता आशिल्लीं ती. आणि मात हो ब्राह्मण येवन भारी एक नमुन्याचे हाय क्लास ब्राह्मणशी म्हणटात पळय त्या रुपारी हो राक्षस येता काय. आणि तांगेलो तो प्रस्तुत करता तेन्ना युधिष्ठिर तांकां म्हणटात पळय एक्सेप्ट करता म्हणून सांगता आसता ब्राह्मणाक. हे ब्राह्मण तो राक्षस कोण आशिल्लो तागेलें नांव जटासूर म्हणून आशिल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा जटासूर. सो तांणी थंय भितर वता आसतना भीम आंग चमकलो की तागेलें स्नान करून संध्या वंदन की पुरा पूज करचे खातीर चमकलोलो तेन्ना ते जटासुरांक घेवन पावता म्हणून. सो तागेलें हें आशिल्लें की तागेले दोन एक आशिल्लें की हांकां पांडव जनाक तांकां म्हणटात पळय पराजीत करून खावन सोडचें आशिल्लें कसलें भिमान नातील तेन्ना तो येता. हो तांगेलो ओटू ಸ್ವಲ್ಪ काळ भोंवतकय तो तांगेलो ओटू आणि ब्राह्मण म्हणून युधिष्ठीर आणि ताका रिस्पेक्ट करता ती. आनी म्हाका तागेली दोन एक दृश्ट आशिल्ली. ताका द्रौपदी वैरी एक म्हणटा पळय तागेले मनांत कसं एक वायट विचार आशिल्लो म्हण तशें सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारे धांवन वता आसतना ताका किडनॅप करून तांकां चारय जणांक भिमान नातील तेन्ना तांकां तो राक्षस घेवन वता म्हूण सांगिल्लें आशिल्लें. सहदेव कशी पूण चुकून तागेले हाता देखून चुकून वता खंय आणि चुकून वचून तो भिमाक आपोवचे वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां त्याग जन्म आतां ती कसलें की सहदेव चुकून तो भायर व्हरलो भिमान आपूण वरच्या खातीर. सो आतां युधिष्ठीर नकुल आणि द्रौपदी तागेले आसा ती. सो तेन्ना युधिष्ठिरान ते धर्मा विशयी असल परिस्थितींत युधिष्ठिरान पळय ती की तागेले कितले पेशन्स आसा आणि मन तागेले विचलित जायना म्हूण पळयता. असेल त्या भयानक परिस्थितींत तूं खंय तो राक्षस तांकां किडनॅप करून घेवन वता आसा युधिष्ठीर तांकां सांगता काय असले अधर्मीक जावन अशें कार्य करूं नाका म्हणून. तूं ब्राह्मण रुपारशी आयिल्लो ताका आमी तुका रिस्पेक्ट दिलेलें जाल्यार आतां तुगेलें राक्षस रूप पळयतरी आमकां कळना. आणि सांगता की असल कार्यान कसं जालें की आमी हस्तिनापुराचे राज परिवारा देखून आमी जन्मांत आयलींची धर्माचें रक्षण करच्या खातीर. सो असं आमकां तूं मारून काडल्यार पुरा देवता पित्र सिद्ध ऋषी गंधर्व पुरा जनाक म्हणटात पळय तांणी तुका श्रापीत करतलीं ती म्हूण ते जटासुरा सांगता की सगळ्यांची आमगेलें कार्य म्हळ्यार राजधर्म म्हळ्यार पुरा जनाल अभिवृद्धी जावच्या खातीर आमी जन्मांत आयलीं ती क्षत्रिय धर्म पालन करच्या खातीर. तो ह्या प्रकारार आमकां घेवन वचून ते संग न्हय म्हणून आमी आमगेले क्षत्रिय धर्म पालन करता आमी आणि आमी धर्मा कार्या खातीरच आमी जन्मांत आयलीं ती. सो आमगेलो तशी करूं नाका म्हणून आमी खंय चुकनी ती. आणि एक प्रकारार तूं आमगेल्यांची राज्या भितरय राबून आसा म्हणून कसलें की ते हस्तिनापूर ते कौरव आणि पांडव तांगेले राज्या ते स्थाना भितरय आशिल्लो तो जागो. सो सांगता की तूं आमगेल्या राज्यान तूं आमगेल्या राज्याची म्हणटात पळय आश्रय घेतिल्लोस तुवें. सो आमकां आमगेलो तशें करूं नाका म्हूण अशें पुरो धर्मा विशयी सांगता आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. तांकां किडनॅप करून धांवन वताना जाल्यार अशी अशी केल जाल्यार तो सांगता खंय की तो म्हणल्यार तो आयकनाची म्हणून. सो तो युधिष्ठीर सांगता अशी बुद्धी नासल्या म्हणून करूं नाका म्हणटात पळय हांगा सोड सोडया आमकां म्हणून जाल्यार तो आयकना तो घेवन वता आसा. मागीर युधिष्ठीर सांगता खंय आमकां कांय भंय ना तुका दिसतलें की तूं आमकां घेवन धांवन वता आसा
आनी भीम आनी खंयकी आसा ती जाल्यार भीम तो वायुपुत्रू तूं कितले स्पिडार धांवल्यारी भीम केन्नाय येवन पावतलो आतां आनी ताण येवन पावतरी तुका मागीर तुगे लोटकसन जातले म्हूण सांगू जायना ताका हांव लास्ट चान्स दिता आमकां सोड सोडी भिमान येवचे पयशी फूड तूं वच म्हूण सांगता काय युधिष्ठीर जाल्यार ती राक्षसाक म्हणटात पळय तो सांगता काय तो ताका म्हणटात पळय तूं म्हाका सांगतास म्हणून म्हणटात पळय आज तुमगेर पुरायजनांक मृत्यू जावचे आसा आनी हांव द्रौपदी घेवन वचचें आसा म्हूण सांगता काय आनी हसता काय तो तूं आनी मागीर सहदेव ताका प्रयत्न करूं सांगता काय म्हळ्यार सहदेव सांगता काय न्ही सॉरी सहदेव तेन्ना सहदेवाला आवाज येता काय मातशें देखून की आतां भीम एनी टायम येतलो हांव ताका मेसेज पेटयलां म्हणून तेन्ना ते सांगल्या मणकेची त्या समयारी भीम येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ताका इतले कोप येता काय द्रौपदीक युधिश्टीर आनी नकुलाक ताणें धरलेले पळोवन आनी सांगता काय म्हाका सुरेका डावट आशिल्लें तूं ब्राह्मण जावन येता ना की जाल्यार तूं ब्राह्मण जावन आशिल्लो आनी तूं आमगेले गेस्ट जावन तूं आमगेले आश्रय घेवचे आयिल्लो ताका आमी तुगे लोट कांय करनी आशिल्ले तेन्ना म्हूण जाल्यार आतां तूं पुरा नमुन्या लिमीट क्रॉस केलेलें आसा आतां तुका हांव नरकाका पेटयता म्हूण भीम सांगता म्हूण आज तूं तुगेलें मृत्यूचें आवाहन केलेलें आसा आज तुका आमी मान सोडता म्हूण तशें सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी त्या प्रकारात जटा कशी तो सांगता की बकासूर हिडिंबाक खंय पेटयलें थंय तुकाय पेटयता हांव म्हूण सो भीमा पळयली चित्ता त्या राक्षसाक एक प्रकार भंय करता कसं जाल्यार की गुप्तशील ताका भिमाल शक्ती जाल्यार तो भिमाल नातील तेन्ना तांकां घेवन वचचें न्ही म्हूण लेखील ताणें आनी भिमा ताका धरूं जायच ना म्हूण आतां भिमा पळोवन तांकां तेगे जेन्ना तोकू घालता तो युधिश्टीर नकुल आनी द्रौपदीक आनी कोपार सांगता जाय आजी हांव तुका मारता तूं मस्त राक्षसा मेळनाशा पुरो जाल्यार मेगेल्या म्हणके राक्षस पळय न्ही तुवें म्हूण आनी तेन्ना भीम आनी अपास म्हणटात पळय तांगे लढाई सुरू जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी भीमाक लढाई म्हळ्यार कसन्याची तांत तूं म्हणटात पळय खंय कॉम्प्रोमायज ना म्हूण पळयत आनी आनी पळयता आसतना नकुल सहदेव आनी युधिश्टिरा पळयता आसतना भीम ताका गट्टी धरून मारूं सुरू करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मारता 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 पास्ट तशींच म्हणटात पळय एकदम स्ट्रॉंग दोग जण एथलेटीक आशिल्लीं ती सो दोग जाणां ते एक लढाई सूर जाता पास म्हणटात पळय झाड आनी हुमटोन एकल्या एकल्या मारूं सूर करता ती आनी अशी वर्णन केलें आसा दोन होडी हस्ती एकल्या एकल्या लढाई करता आनी कशी एक प्रकार दिसचे पुरो तशें तें एक दृश्य आशिल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तो भीम तागेल मागीर तागेल मुश्टी अशी गट्टी कोरून ते मुश्टीन मारूं सूर करता मार 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 न्हू आनी तागे गळ्याक मारूं सूर करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी थंय दोकून मागीर ते तागेले राक्षसांले बोध चुकचे सूर जाता ताका हें करूं जायना आनी भीम ताका दोनी हातान उखलता आनी नेलार धाडोवन सोडता आनी तागेले एल्बोज यूज करून तागेले एक एक हातू पांय पुरा म्हणटात पळय हाड्ड पुड्डी करून सोडता म्हणटात पळय तेगेले एल्बोज यूज करून पुरा जना मान सोडता आनी इतली घट्टी मारता काय मागीर गळ्यार रिची कंटिन्युअसली की तागेले मात्ते सेपरेट जाता म्हूण सांगिल्लें आसा म्हणटात पळय मात्यांक सेपरेट करून सोडता गळ्या दोकून सो त्या प्रकारार भीम तागेले एक म्हणटा पळय मान सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा सो अशें आसतना सांगिल्लें आसा की आनीक एक व्हड राक्षसू महाभारतांत सांगिल्लें आसा जटासूर तागेलें भीम मारता सो आयच्या सेक्शनाचे एक लास्ट एक 10 मिनिट आमी उलोवया एक व्हड एक चंद काणी सो आमी भिमूच्यात म्हणटात पळय अर्जुनान नातील तेन्ना तोची गार्डियन्सी आशिल्लो युधिश्टीर नकुल सहदेव आनी द्रौपदीलो आनी ताणेच पळोवचें आशिल्लें एक कडेन एक जाग्यार पावताना बारीक 1000 पात्य आशिल्ले तशें तें एक फूल सहस्त्र कमल म्हूण तें दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा न्हंयत देखून होळ नेत खंय तें अशी तेन्ना द्रौपदी सांगता खंय तें हाड दितवे म्हूण तेन्ना तें भीम तें सहस्त्र कमल सहस्त्र दल आशिल्लें तें एक तें कमला फूल हाडून दिता म्हूण आनी तें असल कमला फूल आशिल्लें खंय तें केन्नाय बावना खंय केन्नाय फ्रेश व्हरता खंय ताजी क्वॉलिटी तशी आशिल्ली त्या फुलाची म्हळ्यार तें एक प्रकार पळयलें पळय हें लोकाच न्हय तें म्हूण खंय की वयर देखून येवच तें तसलें तें म्हळ्यार केन्नाय बावना खंय तें केन्नाय फ्रेश आसता खंय तें फूल तेन्ना द्रौपदी पळोवन दिसता खंय हें कितलें चंद एक फूल म्हूण तिका दिसता खंय हांव हें तेगेले मायक कुंतीक व्हरून दिवं काय हें आनी हें आमगेलें एक प्रकार म्हणटात पळय मोमेंटोसी आसतलें म्हूण
आमगेले असल पुरा स्थाना गेले तर उडगासा खातीर आमी खंय ट्युरिस्ट प्लेसा गेल्या मोमेंटो व्हरतात पळय, तशी हें सहस्र कमल कसं केन्ना भावना पळय ते आमी व्हरया म्हूण. मात ती भीमा पळोवन सांगता थंय हें वयर दोखून फूल आयलां म्हळ्यार असल फूल आनी मस्त खंय वयर आसच्या पुरो न्हंयत दोखून होळ लायिल्लो न्हू आनीकय असल फूल असल्यार घेवन हाडल्यार भारी लायक जातलें म्हूण. तेन्ना भिमान तिगेले दोळे पळोवन म्हणटात पळय द्रौपदी पळयल्यार तिके ताका दिसता की तिके ते आनीक फूल जावं म्हूण. आनी द्रौपदी अशी आशिल्ली पुराजनाकूच तसं खंयचे एक नमुने कश्टाची परिस्थितींत आशिल्ली तांणी आनी ती कसने तशी तिगेली कसने केन्ना डिमांड्स नाच तशें. सो भिमा दिसता की कसं की तिणें एक चुकून मागला म्हूण हांव तें हाण दिवका म्हूण. तेन्ना तो सांगता की भीम म्हजें आयता हांव तें चिके वयर मुखार चोवन वता आनी पळयता आनी थंय मुखार खंय तें फूल आसचें पुरो कसलें कितें पळोवनू न्हंयत दोखून होळ लायिल्लो वयर दोखून. सो थंय वयर खंयचें स्थान आसचें पुरो खंय दोखून तें फूल येता हांव वता म्हूण. सो तो न्हंयत दोखून न्हंयची सायडा दोखूनच चमकून वता म्हूण सांगिल्लो आसा. आनी ते बन म्हणटात पळय आनीकय डीप डीप जेत्ता वता म्हूण. आनी थंय पुरा म्हणटात पळय एक एक हस्ती वाघ आनी येता ती म्हणून म्हळ्यार थंय न्ही जावन कोणी जनरली कोणी मनशी येवन पावनात थंय. जाल्यार भीम थंय थंय चमकता वता न्हू आनी ते वाघ आनी हे आनी येतात पळय तांकां भीमा वयर आक्रमण करतात मारूं येतात ती. तेन्ना भीम तांकां अशी म्हणटात पळय अशें कांय नातलें म्हणचे पळय स्लॅप करता म्हूण. म्हळ्यार अशी चड बल जावका म्हूण भिमान अशी हातान थोडे अशी तांकां म्हणटात पळय गाल्ला मारल्या पुरो तांणी खंय खंय उड्डून वता अशें न्ही हस्ती आनी वाघ न्ही पुरो म्हळ्यार भिमाल तें कसं एक शक्ती म्हूण हें लिलान तुवें सांगिल्लें आसा म्हूण. अशें पुरा वाघ आनी व्हड व्हड सायज आसता नॉर्मल न्हय व्हड व्हड सायजा वाघ आनी पुरा मारूं येता आशिल्ले भीम खाली तांकां अशी म्हूण हात मारून पळय टाप्पनी खंय की तांणी उड्डून वता आशिल्लीं ती म्हूण. सो ते प्राण्यांक एक एक पर्यंत चार पांच जण ओट्टू येता आशिल्लो एकल्याक मारले सुद्दां बाकी चार जण धांवन वता आशिल्ले की म्हळ्यार तांणी असल नमुने भयानक कोणी पळय न्ही की म्हळ्यार त्या एरियान कोणी येयनात आशिल्लीं ते कोणीच. सो तशी मुखार सून वता मातशी थंय एक भारी एक वृद्ध जावन आशिल्लें एक मांकड न्हिदोन आसता की तांणी चमकून वची वाटेर आनी त्या वृद्ध मांकडान व्हड बाल आशिल्लें खंय ते व्हड बाल आहा गी बाल दांटून वचचे नज न्हू कसले की हांतूय पळयता की भिमाले त्या क्वॉलिटी पळयता की अ, अ, जाणटून वचचे तशें त्या माकड जाल्यार म्हणटात पळय ते सम न्ही म्हणून म्हळ्यार एक प्राण्याक जाल्यार भीम तितलो रिस्पेक्ट करता आशिल्लो म्हणून. सो त्या लेकार आमी पळयता की भिमाल ते चरित्र हांतूय कळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. सो तो मांकडा सांगता खंय की अशें म्हणटात पळय बाल काडचें म्हूण आनी ते मांकड उलयता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी सांगता की हांव भारी वृद्ध जावन आसा म्हळ्यार तागे दोळे न्ही पडटात पळय अर्द बांदून आसता आनी एकदम म्हणटा टायर्ड जावन हांव एकदम मागीर प्राय मस्त वाडलें हांव वृद्ध जावन आसा म्हगेले कांय शक्ती ना आतां म्हाका बाल हालोवचे शक्ती ना. तुका मुखार सून वचूंका जाल्यार तूं म्हगेल बाल तूंच म्हगेल बाल सायडा करी आनी मुखार सून वच म्हूण. जाल्यार ते मांकड सांगता कसले तुका वयर वचूंका हांगा ते म्हणटात पळय मनशान वचता तसलो जाग न्हय तें पुरो आनी मुखार ते पुरो देवलोक गंधर्व रावतात थंय मुखारी. सो तूं थंय वचचें नाका कसलें की ते पुरा जाग्यार मनशान वचचें सम न्ही म्हूण. तेन्ना भीम चिके कोपारी आसता न्हू म्हळ्यार ताका वेगी वचूंक आशिल्लें म्हळ्यार तें अशें पुरो उरलोन बसल्यार टायम वेस्ट जाता न्हू. ताका भीम सांगता की म्हाका तुगेलें पुरो हें नाका एडवायस नाका तुगेलें म्हाका वचचें सोडी म्हूण तुगेलें सांगिल्लें जालें न्हू आतां हांव वता म्हूण. तेन्ना आतां आपा सांगता खंय म्हाका बद्दाची बाल सायडा कर म्हळ्यार बद्दाची म्हगेले कांय शक्ती ना म्हाका सायडा वच भीम सांगता सायडा वच तसलें फूल अशी म्हळ्यार रोल जावन सायडा वच ना म्हाका हालचे वय शक्ती ना म्हूण तुंची म्हगेल बाल सायडा करून वच म्हूण. भिमा दिसता खंय सीदा रिस्पेक्ट करची म्हळ्यार असं दांटून वचचें नाका सायडा करया म्हूण. मात ताका आनीकय एक मनांत येता म्हूण सांगिल्लें आसा कसलें की आतां भिमान हें वन राबून इतलें सगळें एक्सपिरियन्स जाल्लेलो आसा तो कसलें सिच्युएशन आतां तो टेकन फॉर ग्रांटेड करना अलर्ट आसा. ताका दिसता खंय म्हळ्यार मांकडा रुपार कोणी हो एक राक्षसू आसचें पुरो म्हूण सांगू जायना कोणीय खंयच्या रुपार येतात आजकाल म्हूण म्हळ्यार त्या वनाच तें इतलें त्या मिस्टिरियस जाग आशिल्लो न्हू कोण कसन जेता म्हूण. आनी भीम रेडी आशिल्लो खंय पक्कने ते बाल धरून वता आनी हाण तागेलें राक्षस रूप दाखयल्यार ताका सम्म हांव मारून ताका सिकयता म्हूण.
जाल्यार एक पंता बाल धोर ना ते सायडाकून ताका सायडा घालून सोडता म्हणून ताका दिसता काय. आनी अशींच एक हातान धोर न्हू ते बाल काण अशी सायडाकून त्या मांकडाके सायडाकून सोडता म्हूण भिमाल मन आयकता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी खंडीतच हांव ते बाल्ला घट्टी दवरून ताका सायडाक कोण सोडल्यार म्हणजे ते राक्षस केन्ना छल करतात पळय तेन्ना तांकां समाची एक पण बलपूर्वक जावन तांकां तसं केल्यार तांणी तांगेर बदल जावन आशिल्लें स्वरूप दाखयतात. सो भिमा दिसतात बाल्ला गट्टी दवरनात ते सायडाकून ते मांकडा केल्यार पळय तो हो तो वृद्ध जावन मांकडशी आसा मात तो बद राक्षस कोण आशिल्लो ते म्हाका कळटलें तें कोण म्हूण. आनी भीम लेखता की तागेले बाल कोण ताका सायडाक घालल्या म्हूण. एक हातान तो म्हणटा पळय इजिली म्हणल्यार भिमाल शक्ती अशी आसा न्हू. मात काडू वतना भिमा आश्चर्य जाता खंय उक्कोळचे कसं न्हय ते बाल्लाक हाल्लोवचें जायना की ताका. हें विचित्र की भिमा दिसता खंय. म्हणल्यार नॉर्मली व्हड व्हड राक्षस व्हड व्हड फात्तोरू आमकां गोत्ताच भिमाक 10,000 असतील तागेलें स्ट्रेंथ. कारण तो कांय नातल्या म्हणका उडयता आमी येद्या वटेन इतली सेशनां देखून पळयता आसत भिमाल शक्ती कसं कसं करता तो म्हूण. हें एक मांकडालें तें एक वृद्ध मांकडालें बाल हलोवचे जायना म्हूण. मागीर एक हात न्ही तो दोन्ही हात प्रयत्न करता खंय. दोन्ही हात प्रयत्न केल्यार उखोळचे कशें न्हय ते बाल्ला हल्लोवचें जायना म्हणटा. आतां भिमाक चिके आनीके म्हणटात पळय आश्चर्य जाता म्हूण. आतां हे दळटेतान तागे शक्तीचे उपयोग केलेले आतां तागेले पुरा आशिल्लें आंग आशिल्लें पुरा बल म्हणटात पळय ते पुरा आशिल्लें बल उपयोग करून आत्तां काणी मांकडा उडयता म्हूण तशी एक प्रकारान विचारान घट्टी आनीक पुरा तागेलें बल घालून जाल्यारय तें बाल्ला हलोवचें जायना म्हूण. आनी फर्स्ट टायम आमी पळयलें थोडे आमी भिमाल विशीं इतलें सकट आयकलेलें आसा. जरासंधा वयली लढाई करतना भिमा ताका मारूं जायना आशिल्लें जाल्यार भिमाक ठक्कनी भीम तागेली शक्ती कांय उणी जायनी. जरासंधा वट लढाई करून 27 days लढाई केल्या जरासंधा वटू जाल्यार भिमाक अशी दिसता न्ही की तागेली शक्ती उणी जाल्या म्हूण ताका कशी मारची म्हूण कळनाशिल्लें. भिमाले आनीकय स्ट्रेंथ आशिल्लें जाल्यारीची हें कितलें की म्हणटात पळय स्वल्प वेळ हें बाल्लाक हालोवच्याक इतली शक्ती भिमान उपयोग केलेलें म्हणटात पळय आशिल्लें पुरा त्राण घालून म्हणटात पळय आत्तां भिमा दिसता की तागेली शक्ती उणी जाल्या म्हूण. येदोळ ते भिमान इतल्या काळान तूं अशी केन्नाय अनुभव करनी की तागेली शक्ती उणी जाल्या म्हूण. आनी लकयता 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 वतके भिमा हूम येवचे सूर करतके गट्टी गट्टी आवाज करतके म्हणटात पळय उक्कोळून. आनी तो वृद्ध जावन आशिल्लो त्या मांकड पळय अर्द दोळे बंद करून पळोवन असके म्हूण म्हळ्यार म्हाका कांय करूं म्हाका हांव वृद्ध जावन आसा म्हाका कसलेंय करूं जायना म्हूण त्या लेकार पळोवन आसा म्हूण. आनी भिमान ट्राय करून 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 तागेले कोप आशिल्ले म्हणटात पळय आतां तागेलें भिमाक कळटा काय कसं की एक आसा साधारण आसा कसले की मेगेल शक्ती अशी आसा की साधारण म्हणटा कोणी देवलोका देखून आयल्यार हांव ताका मारूं मार येता. आनी हो कोण बाबा की म्हाका बाल वय तागेले हालोव म्हाका मारची सोड तागेले बाल हालोवचे जायना म्हाका म्हूण. तेन्ना भीम सांगता की कोण तूं तूं साधारण मांकड न्हय तूं कोण तूं म्हाका सांग म्हूण सांगता गे भीम. कोण तूं सांग म्हूण. आनी मांकडाल विशय लेखताना भीम सांगता की म्हाका एक उडगास येता म्हळ्यार हनुमंताल उडगास येता कोण रामाल इतलो व्हड सेवा केलेली म्हणून हनुमंताल विशय वर्णन करू सूर करता भीम म्हाका तागेर उडगास येता सत म्हूण. तेन्ना तेन्ना तो मांकड म्हणटात पळय वृद्ध जावन आशिल्लो मांकड तागेले तोंडार स्मायल येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तो सांगता की भाई हांव तोच हनुमंत आनी भिमाक इतली खुशी जाता की कसले की दोग जाण वायुपुत्रचे एक लेकार भाव आसता न्ही वायुपुत्र जावन. आनी इतली खुशी जाता आनी हनुमंत साश्टांग जावन प्रणाम करता हनुमंताले म्हूण आनी हनुमंताक कळटा आनी पोटोवन धरता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हाकाय हनुमंत सांगता तुका म्हाका पळोवन खूश जाल्यार जाल्यार हनुमंत सांगता म्हाका तुका पळोवन कितले खूश जाल्यार तें तुका गोत ना म्हूण. आनी हनुमंत मागीर एक विशय सांगता म्हळ्यार खंय की त्या भिमाल तें एक मांकड कसं न्हय म्हूण तेका खंय की एक म्हणटात पळय चिक्के गर्व आसता आनी प्रदर्शन केलेलें ना. तेन्ना हनुमंत सांगता केन्नाय खंयच्याय विशयार मनांत गर्व येवंच तसलें करूं नाका म्हूण. आनी केन्नाय केअरफूल राव म्हूण कसलें की तूं अननेसेसरी ट्रबलां वतलो म्हूण ताकाची खंयच्याय परिस्थितीन तूं मनां गर्व येवंच तसलें जावं नाका
म्हूण हनुमंतू भीमा सांगता म्हणून सांगितलं. आणि त्यांना भीमाक मेळिल्लें म्हणटात पळय इतली खुशी, सांगता की तूं पुरो तुगेलो विशय सांगता म्हूण. तेन्ना हनुमंतू रामायणाचे मस्त सकळ विशय भीमा सांगता म्हणून सांगिल्लो आसा. आणि ते स्पेशली ते युद्ध लंकांत जाल्लें ते युद्धा विशय मस्त सकळ वर्णन. आणि कशी ते रामाल सेव केलेली ते हनुमंत पुरा भीमा सांगता. कशी ते संजीवनी पर्वत उखलून हाडलेलें, कशी ते पर्वत कशी लंका उड्डून गेवन सीता मेळलेलें हो पुरा विशय भीमाक सांगता तो म्हणून सांगिल्लो आसा. आणि हनुमंत पुरा आयकता वता न्ही भीम पुरा आयकता वता हनुमंतान सांगिल्लें भारी खुशेर. आनी इतली खुशेर आसता भीमू. आनी मागीर सांगता खंय की हनुमंताक की म्हाका एक आश आसा तूं त्या तुगेलें तें व्हड रूप खंयच्यान तूं समुद्रा वयर तुकून उड्डून गेलो तूं तें रूप त्या म्हाका तूं दाखय म्हूण. तेन्ना हनुमंत सांगता की ना ते युगा लेकारी त्या युगान दाखोवचें साध्य आशिल्लें. आनी त्या युगा लेकारी आमकां ते कॅपॅसिटी देव दिता. जाल्यार ह्या युगान ते म्हाका तें तसलें रूप धारण करचें जायना. त्या समयार तें जाता आशिल्लें देवाल सेवे खातीर केलेलें, जाल्यार आतां जायना तें म्हूण. जाल्यार ही हनुमंताक दिसता खंय अशें भीमा दिसता खंय हनुमंत सांगता खंय जाल्यार म्हाका दिसना की तागेल्या खंडीत त्या कॅपॅसिटी आसा म्हूण. मात हनुमंतू म्हळ्यार भीमा कळना हनुमंतू साधारण म्हणटा तागेले पावर केन्ना अशी कसन दाखोवचें वचना तो. जाल्यार मागीर तांणी उलोवन बसतात की हनुमंताक भारी खुशी जाता की भीम वयता मस्सकड विशय सांगता की कसन जाल्लेलें आसा म्हूण. आनी पुरा उलोवन जातरी भीमाक दिसता की हनुमंताक तागेले वयर भारी एक प्रीती आसा म्हूण. आनी ते असल एक समय येता की भीम इतले प्रितीन हनुमंताक इतले प्रितीन पळयता आसता ताणें उलयलें पुरो आयकून की त्याच समयात म्हणटात पळय एडवांटेज अपास भीम घेता खंय आनी अपास एक पण रिक्वेस्ट करता की आतां पूण तुगेलें रूप दाखयना म्हाका म्हूण. तेन्ना हनुमंताक म्हणटात पळय खुशेन जायता म्हूण. आनी कुडले इतलो व्हड जाता खंय दोग जन एदरा बैसून उलयता आशिल्लीं ती आतां सडनली हनुमंताल येद्रा भीमाल येद्रा हनुमंताले पाया बोट दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार फूड हनुमंत कितले सायजाचे आशिल्लो तितले व्हड सायज तागेले आसतात. तागेले पाया बोट जाता म्हळ्यार तितलो व्हड रूप तो धारण घेता म्हूण. आनी त्या पर्वता स्थानारय न्हय मस्त पर्वतामध्ये आनीक एक हनुमंत एक पर्वता म्हणके दिसता आशिल्लो म्हूण सांगिल्लें. आनी ह्या भीमा पळया म्हूण हें रूप धारण करून हांव रामाल सेव केलेलो आसा म्हूण सांगता खंय. आनी तेन्ना भीम ताका पांय पडून रावता म्हूण सांगिल्लें आसता. इतलें व्हड तें म्हणटात पळय एक प्रकारा रूप पळोवन. आनी तेन्ना हनुमंतू सांगता खंय की हांव रामाल सेव केलेलो आसा तोच राम कृष्ण जावन आयिल्लो आसा आनी तूं तागेलो सेव कोरता म्हूण. आनी हांव म्हाका कसं विशेष रुपार सेव करचें मेळ्ळें रामालें तशींच तूं कृष्णाल विशेष रुपार सेव कोरता म्हूण. आनी हें तूं म्हाका युद्धांत पार्टिसिपेट करूं जायना जाल्यार हांव खंडीतची अर्जुनाल रथ हारी कपिध्वज जावन हांव थंय मेगेलें हांव थंय आसतलो म्हूण सांगता. आनी वय आमी पळयता की कुरुक्षेत्र युद्धांत तें युद्ध सुरू जाताना कपिध्वज जावन हनुमंत थंय आशिल्लो. आनी मस्त पंता कितले की पंता देव हनुमंतू ते घट्टी किरडत आशिल्लो म्हणटा आशिल्लीं ते युद्ध सुरू जाता. आनी त्या हनुमंतान किरडलेलें आयकूनच मस्त सकट जन सैनीक थंयची बोट चुकून पडटा आशिल्लीं खंय म्हूण. सो त्या प्रकारान आमी पळयता मागीर हनुमंत आशीर्वाद दिता की कशी आमी विजयी जाल्लीं ती रामाल सेवेन तूं तशींच हांव तुका आशीर्वाद दिता की तूं कृष्णाल सेव करून तुमी विजयी जावकात मुखार वयल्या युद्धांत तूं व्हड एक युद्ध जावचें आसा तेन्ना तुमी विजयी जावका म्हूण तशें आमी पळयता की हनुमंतू आशीर्वाद दिता. आनी हनुमंत मागीर आनीक विशय सांगता आसा की आतां तूं आनीक मुखार चमकून वता आसतना तें फूल हाडच्या खातीर द्रौपदीन सांगिल्लें. थंय पुरा दिव्य जावन आशिल्ली पुरा व्यक्ती आसा ती म्हळ्यार साधारण मनश न्हय तांणी. सो तांकां रिस्पेक्टफुली उलोवका तूं तांगे लोट लढाई न्ही करूं वचूं नाका म्हूण सांगता. आनी भिमाक आतां म्हणटा पळय ताका आतां पुरा म्हणना गेला की खंय पावर दाखोवका खंय दाखोवचें नाचें. आनी ताका ऑलरेडी त्यात मनांत आशिल्लें कशें की तागेले थोडे वेळ तें मनांत आशिल्लें की तो शक्तिशाली म्हूण आशिल्लो म्हूण पुरा 100% हनुमंतान तें दाखोवन दिलें भिमाक की तुगेली शक्ती कांय न्ही म्हूण. म्हळ्यार तागेले बाल हालोवचें जायनी न्हू ताका विंगड मार्चचें आनी लढाई करची सोडी बाल हालोवचें जायनी. म्हळ्यार भीम आतां टोटली
तागेले पुरा आशिल्लो कसले थोडे अहंकार असल्यार वय ते पुरा क्रश जावन गेलेले. आणि तागेले इनसिग्निफिकन्स म्हणल्यार तागेली शक्ती काय नाही हनुमंताले येद्रा म्हूण ते भीमाक मन गेल्लें आनी तागेले कसले तागेले शक्ती विशीं ताका तो पांय पडून राखता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हनुमंत मागीर थंय दोखून अदृश्य जाता म्हूण दाखयलें आसा. सो भीमाक ते हनुमंताले आशिर्वाद करून भारी खुशी जाता आनी तो आनीक मुखार वयर चमकून वता चमकून वता आनी ते क्लायंबिंग आता पळय जन माउंटन हायकिंग वतात पळय कसांकी खुशी जात न्हू ते माउंटनार चमकून चमकून वचचे हायकिंग. तो ह्या प्रकार आमी पळयत भिमाकय भारी खुशी घेता माउंटन हायकिंग करतना वयर 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 चोवन वचचे. एक म्हणटा पळय तो एन्जॉय करता म्हूण सांगिल्लो आसा. सो आमी पळयता जी हे दोन विशेष जावन आशिल्ले देवाल भक्ताले आमी डिसिजन केलेलें दोग जनाले विशेष शक्ती आशिल्ली. जाल्यार विशेष शक्ती म्हळ्यार शक्ती म्हळ्यार एक शारिरीक शक्ती मात न्ही तांगेले ते विशेष शक्तीक स्किल आशिल्लें आनी तांगेले कसन ते विशेष शक्ती तांगेले ते आशिल्ले स्किल तांणी देवाल सेवेन तूं आनी समाजाचे बरेपणा कार्यान तूं तांगेले ते शक्ती उपयोग करता आशिल्ली म्हूण पळयत. सो आमी एक प्रकारार पळयत हें सिच्युएशन म्हळ्यार पुरा रुपार आध्यात्मीक दृश्टीत पळयत हें भौतीक दृश्टीत पळयत तांणी तांगेली शक्ती उपयोग केलेलो आसा. आनी पुरा जनाल तांगेले तांगेले टायमार ते एक पार्ट प्ले करचें आसा म्हूण ते हनुमंतान दाखोवन दिलें. हनुमंता जाव केलें तेन्ना कुरुक्षेत्र युद्धांत तूं येवं येता आशिल्लें जाल्यार न्हय तागेले समय न्हय म्हणून केन्ना जाव का देवान सांगिल्लें तेन्ना मात मुखारसून येवका ताण तागेले पार्ट रामायणा केलेलें आसा. आतां ताका तांतू किंचित रुपयार तो सेव करता म्हळ्यार हनुमंतान त्या होडपण कितलो व्हड विशेष व्यक्ती जावन वय खंयचेय सेव दिल्यार तो खुशेर करता देवालें. तागेले मनांत हें ना की हांव इतलो व्हड हनुमंतू हांव ध्वजार बसून नुतो बशिवा म्हूण हांव मारू सुरू करता म्हूण ना. कसन देवान सेव केलेलें आसा म्हणटात पळय रामान आनी कृष्णाल टीम आनी आसूं का म्हूण तूं बॉलर की बॅट्समॅन की फिल्डर की तें प्रॉब्लेम न्हय म्हूण देवाल टीम आनी आसल्यार पुरो म्हूण त्या प्रकारार तांणी ते दाखयलेलें आसा. सो पांडव असो हनुमंत असो तांणी खंयचेय रुपारी खंयचेय परिस्थितींत आसल्यार तांगेले शक्तीचे उपयोग करून तांगेले भक्तीचे प्रदर्शन करता ती तांकां खंयचे पार्ट मेळ्ळो तांकां खंयचेय कसले मेळ्ळो तांणी सदैव जावन देवाल शक्तीन तत्पर जावन आसता देवाल भक्तीन तत्पर जावन आसा ती. सो हांगा राबयता सेशन 8 जालेलें आसा. सो क्विकली रिकॅप करता कसं उलयलें चूक आसल्यार तुमी क्षमापण करता. आमी सुर्या आमी पळयलेलें किरमिर राक्षसाक कशें ताणें मारलेलें तो बकासुराल आनी हिडिंबाल तो फ्रेंड आशिल्लो कशें ताका मारलेलें ते काम्यक वनांत ती एक लील पळयली आमी. मागीर दोनीच काणी आमी पळयली तो जटासूर जावन आशिल्लो तो ब्राह्मण रुपार येवन हांगा किडनॅप करता युधिश्टीर नकुल द्रौपदीक आनी जाल्यार मागीर भीम येवन तांकां तांगेलें आपास रक्षण करता म्हूण पळयलें. आनी तिनी विशीं आमी हें भारी खुशी जावची काणी भिमाल आनी हनुमंताल आयकली ती भिमाक कोणाक येद्दोळ तें खंयचेय असुर जावं कोणाक ताका पराजीत करूं जायनी. नागलोकाक वयसून नागलोकांत वय तो रिस्पेक्ट घेवन येयलो आसा तशें ते भिमाक एक वृद्ध जावन आशिल्लो मांकड तागेले बाल हालोवचे जायनी आनी ते आमी पळयलें तो वृद्ध जावन आशिल्लो मांकड हनुमंतू आशिल्लो. आनी ते हनुमंत दोन कारणान आमी पळयत की एक भिमांत कसले अहंकार आसल्यार ते आशे नज्ज म्हूण दाखोवच्या खातीर आयलो हनुमंत तागेले बाल म्हळ्यार तागेले अहंकार काडूक आनी दोनी विशय म्हळ्यार ताजे घेवन व्हड विशय म्हळ्यार आशिर्वाद दिवचे तसो की ताकूच असो मुखार युद्ध जावचें आसा आनी भिमान व्हड व्हड कार्य करचें आसा ताका विजयी जावन म्हूण हनुमंताल मनांत आशिल्लें की भिमाक ताणें आशिर्वाद दिवका की कशी ताणें रामाल सेव केलेलें तशींची विजयी रूप जावन हाणें भिमान कृष्णाल सेव करता म्हूण ते हनुमंताल मनांत आशिल्लें. सो हें दोग जन व्हड भक्ताली हें दिव्य लिला आमी आयकलेली आसा ती आनी दोग जाणां प्रार्थना करुया की आमगेल्याक अशी थोडी शक्ती आमी खंयचे सांज किंचित रुपार वय देवाल भक्तीन तूं उपयोग कर न्हू खंयच्याय रुपार आमकां देवान एक म्हणटात पूण आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा ते आमकां सेव करता तसो भाग्य देवान दिवं. हरे कृष्ण हांगा रावयता कोणाक कसले कॉमेंट कसले आसल्यार टायप करूं सांगता जाल्यार तेचे आमी सेशन कंक्लूड. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. धन्यवाद. प्रभुजी आईची क्लास आणतो एक करेक्ट एक पॉइंट मन गेल म्हणून सांगता रे अहंकार तसला भीमाक आशिल अहंकार आम्ही आईच्या दिसाक इतले सूक्ष्म जन की आमगेला तू एक किंचित तू आश्चर्य अहंकार म्हणजे मागीर हम्म कसं म्हणून सांगता रे आम्ही या आईच्या दिसाक आमकी श्रीला प्रभुपाद आले
या कृष्णा कॉन्शियसनेस सांगतो आईले म्हणून सांगले रे आम्ही कंची की एक एक स्मॉल बॅट्समॅन की प्लेयर की कसे की असायचे हम्म. तशें आम्ही ह्या टीम आणतो येऊन घेऊन आमकां आईचे दिसाक तुमगेल मुखांतर तुमगेल मुखारविंद अंतू तुमगेल आशीर्वाद अंतू आमके एक डिवाइन अपॉर्च्युनिटी दिवन आमकां मुखारसून हाडतस असल नमुने क्लास घेवन मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा विनय माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा विनय माता प्रभु, धन्यवाद। पुराजन कोण कॉमेंट करता असेल इथून पुराजन धन्यवाद किंचित रूपार साहेब कोर्स भाग्य दिलेलं नसतं। हरे कृष्ण। मुखार सुनूया आम्ही भीमालय आणि कसं कसं पराक्रम असं ते ऐकूया मुखावेल सेशन आणतो। मे बी नेक्स्ट टाइम जेव्हा ताजी मुखावेली गोत्ता म्हाका अवेलेबिलिटी असेल की ना म्हणून सो माता ग्रुपारी घालतली क्लास असेल की ना म्हणून सो अनाउन्समेंट मागीर करतली। सो धन्यवाद पुराजनाक जॉईन केलेली खातीर आम्ही आज दिव्य जावन अशी लीला ऐकलेली आसा भीमाल आनी हनुमंता तांगे उडगास करून हे सेशन कंक्लूड करूया। तीन पंते हरे कृष्ण महामंत्र म्हणूया आणि सेशन कंक्लूड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजया माताजीन सांगल्या म्हणजे खंयच्या रुपार आमी खंय स्थानार असल्यारी आमी कृष्णाल आनी रामाल टिमान तो आसता ती आमगेल रोल विंगड विंगड आसच्या पुरो जाल्यार आमगेल परिस्थितीन तूं आमी आमगेल किंचित प्रयत्न केल्यार देव खंडित आमकां मुखारसून वचतसर आशीर्वाद दिवन आम कॉन्ट्रीब्यूट करच्याक आमकां एक भाग्य दिता। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण।